दिवचले सरवणा गावठी बॉम्ब तोंडान फुटिल्ल्यान एका सुण्याक आगताक मरण आयले। हो प्रकार मंगळारा राती उसराभर लोक वस्तीन घडलो। हे आदी खंय थंय अशे तरेच्यो घडणुको घडल्यात म्हूण माहिती मेळटा। सरवणा हांगासर जे गावठी बॉम्ब प्रकरण जे जाला, जितून एका कुत्र्याचो बळी गेल्लो आहा, हेच्या पयलीं सुद्दां अशे खूब जाग्याचेर अशे ठिकाणाचेर जाल्लेले आसा, जितूंतल्यान कितें आसा, अजून पर्यंत म्हाका दिसता सरकारी जागे जावंक ना। कारण खंय तरी एका भुरग्याचो बळी पडटलो आनी तेच्या उपरांत जागे जातले काय अशें आमकां तरी दिसता। तर हेच्या पयलीं 2009 आमी 80 बॉम्ब जे आहा ते एका गाडयेन ट्रॅव्हल करताना धरलेले फोंड्या, ते पुलिसाच्या मदतीन। आणि तेच्या उपरांत मागीर 2014 जाल्यार थंयसर हांगासर आमच्या सरवण हांगासर सरवण न्हू, आमच्या कातरवाड्याचेर हांगासर सुद्दां अशेंच भर वस्तीन कुयशी कडेन अशें एका कुत्र्याचो बळी गेल्लो। जे म्हाका दिसता हे बॉम्ब जे आहा ते सुकोवपाक खंय तरी तेंच्यांनी थेतात आनी तितूंतल्यान मागीर ते कुत्र्यान धरलो आसतलो। अशेंच जर भुरग्यान खंयच्या तरी धरलो, हातीन धरलो आनी हातीन जर फुटलो जाल्यार कितें जिवीत हानी जावपाचो भंय आसा। सो सरकारा कडेन हांव मागणी करता आनी पुलीस खात्या कडेन की हेचेर विचार करपाचो आनी सरकारान ह्या गोश्टी कडेन गांभीर्यान लक्ष घालून हेचेर मातशें कडक कायदो करपाचो। कारण हे बॉम्ब जे आहा ते मनशाकूय घातक आहा। हेच्या पयलीं सुद्दां एक बळी गेल्लो आहा मडगांव त्या सायडीक। सो ते खातीर सरकारा कडेन हांव मागणी करता की हेचेर कारवाय करत दुर्लक्ष करचें न्हू, खंय तरी भुरग्याचो बळी जावंक शकता। दिवचल तालुक्यांतल्या सरवण गांवांत भर लोक वस्तीत गावठी बॉम्ब फुटिल्ल्यान एका सुण्याचो बळी वचपाचो प्रकार घडलो। गावठी बॉम्ब तोंडात फुटिल्ल्यान ह्या सुण्याक आगताक जाग्यारूच मरण आयलें। मंगळारा राती उसरा साधारण 10:30 वरांचेर हो प्रकार घडलो। भर लोक वस्तीत गावठी बॉम्ब फुटिल्ल्यान सरवण गांवांतल्या लोकां मदीं सध्या भंय पातळिल्लो आसा। भर लोक वस्तीत हो गावठी बॉम्ब नेमको कसो आयलो ते विशीं गूढ निर्माण जाल्ले आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मंगळारा राती सरवण गांवांतले लोक न्हिदपाचे तयारेक लागिल्ले। साधारण 10:30 वरांचेर अचकीत गांवांत एक व्हडलो स्फोट जाल्ल्याचो आवाज आयलो। हो स्फोट नेमको कसो जालो ते कळपाक मार्ग नाशिल्लो। ह्या आवाजाक लागून लोक भयभीत जाले। तेन्ना गांवांतल्या रस्त्याचेर एक सुणो तडफडटना दिसून आयलो। कांय खिणा भितर ह्या सुण्याक मरण आयलें। ह्या सुण्याचो जबडो फुटिल्ल्यान ताच्या तोंडात गावठी बॉम्ब फुटिल्ल्याचो अदमास आसा। दिवचल तालुक्यांतल्या सरवण गांवांत गावठी बॉम्ब फुटिल्ल्या प्रकरणाची पुलीस कशा पद्दतीन तपास करतात ते। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।